नमस्कार. 10 तारखेक सकाळ फुडें बागा बिचार एक डेड बॉडी मेळ्ळी. पुलिसेक कलंगूट पुलिसेक इन्फॉर्मेशन मेळटात PI, DYSP, SP ऑन द स्पॉट पावले आनी पंचनामा करपाक स्टार्ट केलो. तशेंच जे फॉरेन्सीक टीम आहा ते सुद्दां ऑन द स्पॉट पावले. सगळें इन्वेस्टिगेशन जातकूच जो डेड बॉडी आसली ती हांगा GMCन पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडली. आयज पोस्टमॉर्टमाचो रिपोर्ट येयला. पोस्टमॉर्टम रिपोर्टाचेर मर्डर म्हणून दाखयला. कलंगूट पुलिसांनी आत्ताच 3 जाणांक हे धरिल्ले आसा. जो हे जाला ताका मारला तेजें नांव आसा हरीश कानवार. हो दिल्लीचो आनी ताका 3 जाणांनी मारला. तेंचें नांव आसा साहिल कुमार, सुनील विश्वकर्मा आनी नूर खान. हांकां 3 जाणांनी कलंगूट पुलिसांनी धरिल्ले आसा. हेंच्यांनी 3 जाणांनी हरीशाक कित्याक मारला, हेंचें कितें जालें तें आजून पर्यंत स्पश्ट जाल्लें ना. पूण आमकां पुलीस सुत्रा कडल्यान म्हायती मेळटा त्या प्रमाणे 3 जाणांनी हो हरीश आहा ताका लुट्टाले. सो हरीशान तांकां कॅश कितें आसलें तें दिवपाक डिनाय केलें. हेज्या कारणां खातीर तेंच्यांनी एका मारला अशें कळटा. आनी अशेंय कळटा की हे 3 जाण जे आसले ते ड्रंक आसले. ड्रंक आसून हे सगळें हे जाल्लें आसा. ह्या हेजेर आमकां आनी कितें इन्फॉर्मेशन मेळटा सोमतेच आमी तुमचे कडेन पावयतले. स्टुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार.